लौकिक कितें आसात आयच्यो अपडेट्स कितें चल्लां? प्रमोद हेज्यो अपडेट दिता गव्हर्मेंट लेवलाचेर कितें जालें तें आयज सकाळी ते आयुष 64 म्हणून मेडिसीन लॉन्च केल्ले आनी ते जे कोविड किट दिता पॉझिटिव्ह मनी जाल्या उपरांत तेजे बरोबर हेवूय मेडिसीन दितले तेजे वेगवेगळे फायदे तेंच्यांनी ते सांगले दुसरे हेजे 12th स्टँडर्डाचे जे एक्झामीचे डिसिजन आहा ते आमी सीएमाक विचारले ते बाबा 12वीच्या एक्झामचे बोर्डाचे कितें डिसिजन जातले म्हणून ते म्हणपाक लागले की आमी दिल्लीच्या डिसिजनाक रावले म्हणजे सीबीएसईच्या दिल्ली बोर्डाचे जे डिसिजनाक रावले ते तेणी मेन्शन केले आमी थंयच्या डिसिजनाक रावले ते पूण आमचे घेतले म्हणून दुसरे एक तेणी सांगले की मायनिंग कॉर्पोरेशनाचे सगळे फायनल जाले आनी लॉ डिपार्टमेंटाक फायल धाडल्या म्हणून मायनिंग कॉर्पोरेशन करपाक तेणी सांगलेले मे एंड पर्यंत मायनिंग कॉर्पोरेशन करतलो म्हणून दुसरे कर्फ्यूचेर विचारले की 31स्टाक कर्फ्यू जो गोंयान टायम आहा स्टेट लेवल कर्फ्यू तो सोंपता सो तेजेर कितें काय म्हणून तेणी पयलीं आयज काडी येता अशें म्हटलें मागीर फुडें वचून म्हटलें की तेजेर डिसिजन जातले 2 दीस अशें म्हटलें आनी ते फुडें गेले प्रमोद हेजे सगळे स्टेटमेंट कर्फ्यूचेर जे आसा तेजे हे पळयत जाल्यार काल जीएडीन एक सर्क्युलर काडला जीएडीन जे एप्रिलांतले सर्क्युलर परत एकदा हे केला एक्सटेंड केला आणि ते 15 जून पर्यंत तेंचो तो सी टायप स्टाफ आहा तो 50% कॅपॅसिटीन काम करतलो तो तसोच 15 जून पर्यंत करतलो म्हणून तेंच्यांनी एक्सटेंड केला आनी ही गव्हर्मेंटाची जर हे पळयलें आमी केसीस पोवन हे डिसिजन जे जीएडीन घेतला आपल्या स्टाफा खातीर गव्हर्मेंट स्टाफा खातीर सो आनी असो एक चिन्ह दिसता की कर्फ्यूचे जे डिसिजन आहा ते फुडें आनी वचपाक शकता थोड्या दिसांनी तरी दुसरे आमच्यो गोंयच्यो केसीस जर पळयल्यो जाल्यार दिसाक 1,500 सुमार एवरीडे केसीस अजूनय मेळटा आनी 30+ डेथ अजूनय आसता तितून आनी एक सर्क्युलर होम मिनिस्ट्रींतल्यान येयला की कंप्लायन्स ऑफ कंटेनमेंट मेजर्स जे आहा पळय न्हू जी ऑर्डर आसली ती 30 जून पर्यंत तेंच्यांनी एक्सटेंड केले 30 जून पर्यंत हे सगळे मेजर्स आहा तेंच्यांनी चालू दवरपाक जाय सगळ्या स्टेटींनी म्हणून युनियन होम मिनिस्ट्रीन सगळ्या स्टेटींक कळयला आनी तेजे स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन जाल्ल्यान डिक्लायनींग ट्रेंड आहा केसी भितर अशें म्हटलां पण एक्टीव केसीस न्यू केसी भितर डिक्लायनींग ट्रेंड आहा पण एक्टीव केसी ह्यो खुपूच आहा आनी त्या खातीर आमकां चालूच दवरचे पडटले कोविड कंटेनमेंट मेजर्स आमकां हे जे घालून दिल्ले ते चालूच दवरचे पडटले ते फॉलो करचेच पडटले म्हटलां आनी गोंयचो सद्याचो आमी जर हे पळयलो जाल्यार 16,000+ आमच्यो एक्टीव केसीस आहा 2,500+ आमच्यो डेथ जाल्ल्यो आहा रिकवरी रेट 88% दाखयलो तरी 25% पॉझिटिव्हिटी रेट आहा आनी 25% नंबरांनी गेल्यार आमकां 1,500 सुद्दां कालू पॉझिटिव्ह केसीस मेळ्ळ्या आनी मनसून सीझन स्टार्ट जाता मनसून सीझन आतां स्टार्ट जातले सगळे वयल्यार कर्फ्यू एक्सटेंड जावपाचे चड चान्सीस आहा थँक्स अ लॉट लौकिक.